मानिवंत आग्नेल सृश्टीत एकचार जोडूंक नमुनो हो तिसऱ्या नोवेनाचो विशय. पृथ्वीची सगळी रचना आमकां देवाचें व्हड देणें. देवाचे रचने सवें आमी कशें वागता, कशे परेन सैमाचो वापर करता, कसो तिचो सांबाळ करता, ताचे प्रमाणे आमचो संबंध उक्तेपणी दिसून येता. आमचो संसार, आमचें सामान्य घर. मानिवंत आग्नेलान 10 वर्सां पिलारच्या कॉन्व्हेंतांत सारली. पिलारचे दोंगुल्लेर सैमाची सोबिताय ताणें भोगली आनी देवाक वाखाणलो. सैमाच्या देखाव्यांनी तो देवाक वाखाणटालो आनी दिनवासतालो. मानिवंत आग्नेल सृश्टीत एकचार जोडूंक आमकां नमुनो जालो. देवाचे रचनेची आपुरबाय करूंक आमकां ताची प्रेरणा घेवया आनी पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण जाहीर परगटणी करूंक देवा लागीं मागुया. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता फ्रेझर डिसूजा कांदोलीम. दिनवासनीचे मीस फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी फामील आगासाई. फामिलीक बरी भलायकी मागता कामिलो गोन्साल्वीस आगासाई. दिनवासनीचे मीस जेस्मन सिल्वेरा कालांगूत. सगळीं उबी रावुया आनी यादनिकाक येवकार दिवन प्रवेश गीत गावुया. Ci vit tu capito
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसूं. मोगाल पयनी भवानो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो उनमनीत येवकार आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाच्या मिसांत वांटो घेवंक. आयच्या दिसाचो विशय मान्यवंत आग्नेल सृश्टीताय एकचार घडोवंक नमुनो. औरंबाक देवान प्रितूम रोसली आनी तिचो सांबाळ करूंक मनशाक जबाबदारी दिली. देवान आपल्याक दिल्ली जबाबदारी आपकुशेन मनशान आपणायली आनी जाता ते भाशेन तिचो परामोस केलो. अशें करतना काळ बोलांडलो तसो सृश्टीचो लाभ पळोवन मनीस स्वार्थी जालो आनी आपस्वार्थीपणान भरून सृश्टीचो दुरुपयोग करून औरंबाक देवान स्थापलोलो रोजनीचो एकचार तुटयलो. पूण जेजून आपल्या भौशीक वावरांतल्यान सृश्टीक आसलोलो फावो तो मान आनी दर्जो परतून दिलो. आपले मुनियारपण चलयतना प्रितुमेंत आसलोल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचो वापर करून आपली शिकोवन ताणें परगटली आनी आमकां आपल्या पाटलावदारांक एक उत्तम देख दिली. आमच्या सुरवंडाराच्या पावलांनी चलून सृश्टीताय एकचार दाखोवंक ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना आमकां सोन एकल्याक देवाची कृपा मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र मिसान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सोगलीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. अमचो अपराध, अमचो अपराध, अमचो व्हडलो अपराध. हे पासत भाग्योती सुद्दां सांगपार मरी सगल्यांक देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. बापा, तुजो शब्द तुजोच पूत औरंबाक सगळे रोसने आदीं तो आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रोसल्यांत. मनीस जाल्ल्या शब्दान प्रयोणा वरवां आपल्या कार्याचें केलें. पर्योणा वरवान ताचो जल्म जालो आनी ताचेच वरवीं परगट जालो. जेजून आपल्या कार्या वरवीं सृश्टी लागीं संबंद जोडलो. जेजून सृश्टीचो मोग केलो तसोच आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमच्या काळजान मनांनी उजवाड घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच तुज्या पुता वरवीं जो पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवटकी चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. देवान म्हटले,
आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रुचुया आनी सोमतीरांतल्या मासल्यांचेर ओतरोल्या वयल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मनशातेचेर सगल्या रानवट जनवारांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चोलो. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रुचलो. दादलो आनी बायल ताका रोचली. आशिर्वाद घालून देवान ताका म्हटलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदेरांतल्या मासल्यांचेर ओतरोला वयल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर शेतल्या मन जातींचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हटलें, आख्खे प्रितुमेर बी आसलीं झाडां आनी बी आसलेलीं फळां दिते रूख. हें सगलें तुमच्या जेवणाक पसोनाक हांव दितां आनी सगलें रानवट जनवरांक ओंतरोल्या वयल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगली वनस्पत खावूंक दितां. आनी तशेंच जालें. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब, सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरशेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भक्ती कोत्ता, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. जबाब, आमचो ओत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना राखून ना. ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्याच पवित्र नांवाचेर आमी फातयोन रावता. जबाब, जशें तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशीच आमचेर देवय तुजी प्रिती. जबाब, उद्गार उबे रावया. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorgani sovsar, ekti sortole. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी ताणें ही ओपार सांगली, कोण एकल्यान आपल्या धाकाच्या मोळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें
मळो वस्तोल्यांक म्हणलें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटोच तूं कातरून उडय. बेश्टेच कित्याक सुवात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, हें आनी 1 वर्स तें आसूं दी. ताच्या मुंडाक आलें काडून ताका हांव सारें घालतां. घडयेक ताका फळ जायत ना तर मागीर तूं कातूर. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देव, सृश्टी आनी हांव हाचेर आयज आमी नियाळ करुया आनी पाद्र आग्नेल आमकां एक नमुनो. देवान मनशाक रोसल्यांत आनी मनशाचो एक कार्य देवाक सृश्टी सोबें हाडूंक आनी सृश्टीक देवा सरशें व्हरूंक हो मनशाचो काळ. आनी पाद्र आग्नेलाचेर जेन्ना हांव नियाळ करतालो, आमच्या संस्थेचो एको जाणटो ब्रदर म्हाका अशी पाद्र आग्नेलाचेर 2 गुड न्यूज सांगता. आनी ती जावन आसा अशी, एका दिसा हूंय हांगा एक आंबो आसतालो व्हडलोच आनी आंब्याक जायते आंबे आसताले, गोड आंबे. रेंदाक तो आंबो दिल्लो. आंबे काडूंक रेंदाक येतात आनी पळयल्यार जायते उमले ते आंब्यार. उमले पडून ते भितात आनी त्या वेळार हूंय पाद्र आग्नेल पासोऱ्यो मारता आनी पाद्र आग्नेल तांकां पळोवन तांची सुरशीं येता आनी म्हणटा, बाबा कितें जालें? आनी ते मनीस पाद्र आग्नेलाक सांगतात, पातयू, अशें अशें जाता, उमले आसात, आंबे काडूंक मेळनात. सो पाद्र आग्नेल खंय ते उमले थोडे काडटा, आपल्या हातीर दवरता, उमल्याचेर बेसांव घालता आनी तांकां म्हणटा, फाल्यां येयात आनी तुमी आंबे काडात. आनी ते पाद्र आग्नेलाचें उतर पाळपाक ते फाल्यां येतात आनी पळयल्यार सगळे उमले जमनीर आसतात आनी देवाक दिनवासून ते आंबे काडटात आनी व्हरतात. दुसरी घडणी ही, गोवा वेल्यार एक जाणटी ओस्तोरी आसताली खंय, बुटे लायिल्ले आपल्या आंगवणीन. जायती म्हयने जातात आनी ते फुलां फुलोनात आनी जायते दूख त्रास कोश्ट घेवन ती पिलार येतात. पाद्र आग्नेलाक मेळोंक सोदता आनी थोडेशें आजमेंत घेता खंय. आनी त्या वेळार पाद्र आग्नेल पासोळ्यो मारतना ती ताका मेळटा आनी म्हणटा, पातयू, हांवें जायते बुटे लायिल्ले फुलांचे आनी फुलां फुलोनात. कशें म्हणून हांव दिसपट्टो विग्रास हांव म्हजो चलयतली. आनी पाद्र आग्नेल तिका म्हणटा, बाय, कांय नजो, भिये नाका, आजमेंत तुवें हाडला न्हू, आजमेंत मार, देवाचें नांव घे आनी तुजें दिसपट्टो विग्रास चलय, पळय थोड्या दिसांनी फुलां फुलतलीं. सुमोन जाता खंय आनी कोमरे फुलतात, कोमरे फुलोन फुलां फुलतात आनी पाद्र आग्नेलाचें उतर तिणें सांबाळून देवाक आर्गां दिवन ती आपलो दिसपट्टो विग्रास चलयता फुलां विकून. पाद्र आग्नेल सृश्टीक सदांच वाखाणटालो, कित्याक सृश्टीच्या वरवीं ताका जेजू दिसी पडटालो. आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या पाद्र आग्नेलाक 95 वर्सां सोंपता आनी 5 वर्सांनी 100 वर्सां जातलीं तो आमकां सोडून गेल्यार. आनी आमी आनी तुमी हांगा एकठांय जाल्या ह्या वेदी मुखार पाद्र आग्नेलाक देवा कोडी मागणें करून, बापा, तुजी खुशी जाल्यार आमकां सांत कसो तो फावो कर. आनी आमची दिसपट्टी मागणी आसा ती पाद्र आग्नेला वरवीं पूर्ण जावं म्हूण आमी हांगा एकठांय जाल्या. आयज दोनूय वाचपां सृश्टीचेर नदर मारूंक लायता आनी सृश्टीचेर नदर मारतना देव दोनी म्हूण आमकां कळून येता. देव सगळेंच रोसता. शेकी देवान मनशाक रोचलो आपल्या सारकें आनी सगल्याच्या मनशाक अधिकार दिला एकूच कार्य करूंक, देवाक सृश्टीक हाडूंक आनी सृश्टीक
देवा सोरशी व्हरोंक. आयज शुभ वर्तमानाक एक अंजिराच्या झाडाची वपार तो सांगता. एका दिसा खंय एक मनीस भाटांत आपल्या एक अंजिराचें झाड रोयता. 3 वर्सां तो पळोवंक येता पूण अंजिराचें झाड कांयच फळां दिना आनी निराशी जावन तो त्या सांबाळ करतल्याक म्हणटा, बाबा तें कातरून उडय कित्याक कांयच फळां दिना. आनी तो म्हणटा, सायबा आनी एकूच वरस दी, हांव मातशें सोर भोंवतणी फोंडटा, सारें घालता, फुडल्या वर्सा तरी फळ दिना जाल्यार तूं कातरून उडय. आमचें जिवीत घोडी असलेंच कितें. देव दिसान दीस आमकां पळयता, हो मनीस फळ दिता काय दिना. एक यादनीक कसो, एक आवय बापूय कशी, एक भुरगीं कशी आमचें कार्य म्हणचें फळ दिवपाक. फळ दितात काय आमी? देवाक आनी सृश्टीक आमी जबाबदारी, कित्याक ही जबाबदारी आमकां दिलोली आसा देवान. कशे भाशेन आमी सृश्टीक वयर काडटा, कशे भाशेन आमी त्या सोयमाक वाकाणटा सृश्टी वरवीं. एका जाणारान बरयलोलें आसा, म्हणटा की हांगा एक झाड आसा आनी थंय झाड आसा, जायतीं झाडां, झाडांक जायतीं पानां आसात पूण एकूय पान सेम टू सेम आसना. आनी तो अशें म्हणटा, आमचो देव फॅक्टरींतलो देव न्हय. फॅक्टरींत सगल्यो बाटल्यो काडटा जाल्यार एकेच भाशेच्यो बाटल्यो आसतात पूण आमचो देव तसलो न्हय. ह्या पांडोलांत आमी जायतीं लोक बसलोलीं आसात, सेम टू सेम कोणूच ना. आयज त्या देवाक आमी वाखाणुया. आयज जेन्ना तुमी वेदी मुखार येतात तेन्ना, सृश्टीचेर नियाळ करतात तेन्ना आमी आमकांच विचार करुया, आमी कशी भाशेन वागता. देवा सोवें, सृश्टी सोवें आनी म्हजें सोवें. आयज ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं, आयज जेजूच्या मांसा रोगता वरवीं आमकां जायती कृपा मेळटली. जेन्ना तुमी जेजूक शेवूंक येतलीं तसोच वेळ हो जेजूचें मांस आनी रोगत जेन्ना तुमच्या जिबेर येतलें, मागात ताचे पास आनी ताका म्हणात, सायबा आमकां दयाळ मनशां कोर, आमचो भावार्थ वाडय. तुजे वरवीं, सृश्टी वरवीं आमी तुका सदांच वाखाणूंक आमकां कृपा आनी बळ दी. आनी तेच भाशेन तुवें निर्मिलोलें जी जबाबदारी आमकां दिल्या, आमकां ती पाळूंक कृपा दी. आनी पाद्र आग्नेलाक सदांच तुजे वरवीं आनी तुजी खुशी जाल्यार सांताचो मान ताका फावो जावं. आमेन. सगलीं उबी रावया आनी आमची थोडीशी मागणी आमी बापाक भेटोवया. आमचो जबाब जातलो, दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपले मुनियारी पोंड चलयतना जेजूच्या पावलांनी चलूंक, सृश्टीची राखण करूंक आनी ती सांबाळूंक फावो ते प्रोयत करूंक, आपल्या आतां काल आसलोले पोरचेक ते बरी देख जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. आमचे राजकीय फुडारांनी आमचे गोंयचे सोबीत सृश्टीचें दायज राखूंक गरज. देखून गोंय आनी गोंयकारांक उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर जातले आक्रमण बंद करूंक, तांची मनां उजवाडावन आनी बरीं आसा तेंच करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. आमचें गोंय राखूंक आनी फुडले पिळगेक तें सांबाळूंक कांय बऱ्या मनाची मनीस वावुरतात. ह्या तांच्या बऱ्या वावराक आमच्यान जाता ते भाशेन आमचो आदार दिवंक आमकां बरें कालीज मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. आमी सगल्यांनी आमच्या
जाता ते भाशेन झाडां लावन आसा तीं झाडां सांबाळून प्रदूशण उणें करूंक जाता. आमची सृश्टी सांबाळपाचो प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्यांकूय तशें करूंक उत्तेजन दिवंक म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मोगाळा जेजू ही जावन आसली थोडीशीच आमची मागणी आमी तुज्या पांयां सरशी हाडून दवरल्या. तुजी खुशी जाल्यार आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोरपदीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नैतिक सुबेच्या जगाक सर्वेस्पर म्हूण मानयो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुसणारा, आमी तुका दिनवासताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आनी दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. प्रितुमीन दिला आनी मनशाच्या वावरान तयार करता तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी मनशांनी सृश्टीचें विद्रूप करिना जावंक निर्मी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर उताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सोवें सगळीं रोसना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सोयबान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रोसणे वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करच्या सासनीक जिविताचें कारण केलें. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सुर्गीच्या सूर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorves poraci navieta
Utsorgituka zoi zoi, utsorgituka zoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कुस्ट मरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा करवे, तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची जोर म्हूण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापान सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन चुजय भाग्योन दोर दुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. सगळीं आमी भावार्थान जेजून शिकयलेले मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक शेवूंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची आमचे याज्ञीक भाव माद्री भयण्यो ब्रदर्स तुमचे शेवण जेजूक तुमकां दितले
तुझे बोकोर मागनाची वीण नमो जेजू आणि पोवी जेजू म्हाका तू जावन आसाय ओरोन्यांतलो स्वादीक माना दिवपोचेचो उज्याक नामो इस्रायलाचे कोडबा उदो तुझी बोकोर मागनाची वीण नामो जेजू आनी पोवी तुझी बोकोर मागनाची वीण नामो जेजू आनी पोवी जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक दिन वाचुया. आमच्या काळजांत आयला म्हणून जेजूक दिन वाचतना आमचे पर्यावरण सांबाळूंक आमकां जाणवाय मागुया. प्रार्थुया. भोव मोगाळा बापा, एका उंड्यान आनी एकेकालशेन तुवें आमकां दादोशी केलाय. प्रितूम उदक आनी वावर मनशा कुळाक तुज्या उदारपणाचें देणें. ह्या देण्याचो फावो ते पोरी मनशान सांबाळ करूंक आनी जबाबदारेन वावरूंक तुजी कृपा आनी मोनाचो उजवाड दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसुया. आनीक एक फावट इश्टनो तुमकां सगल्यांक आमी ह्या पिलाच्या दोंगरार येवकार दिता. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. कांय कळोवण्यो आमची कोंकणी बायबल डायरी 2023 विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कान मेळटा. आमी मागता तुमचे थंय इश्टनो ही कोंकणी बायबल डायरी दर एका कुटुंबान व्हरची, देवाचें उतर वाचचें आनी देवाच्या उतरांतल्यान वाडचें म्हूण आमची कालती मागणी. पाद्र अग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूचो म्युजियम कोवेदाच्या रुमान तयार केल्लो आसा. ताची उक्तावणी ह्या मिसा उपरांत जातली. आमी मागता इश्टनो तुमी आत्मीक नोदरेन तुमी थंय वचून पाद्र अग्नेलाक लागू जाल्ल्यो वस्तू तुमी अणभवच्यो. आमच्या आत्मीक भावा भयणांचो एकवटाचो दीस फाल्यां आयतारा दिसाक सकाळीं 10:30 वाजता किरीत मीस भेटयतले ते एकचाराच्या वांगड्याच्या इंतेसावा पासत. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपलो मागण्यांचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या एकवटाची वांगडी जावंक जाल्यार फादर जोझफ फेर्नांडीसाक मेळची आनी तुमचें नांव तुमी दिवचें. तेच परी हे किरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां आमी येवकार दिता. फाल्यां नोव्हेंबराचे 13वेर हिंदी भाशेन मीस आसतलें सकाळीं 10 वाजता व्हडले सेमिनारीच्या कपेलांत. ह्या माटवांत 11:30 वाजता तामील भाशेन आनी मलयालम भाशेन 12:30 वाजता मिसां जातलीं. झाडां पेल्याची झाडां पानांची वखदां आनी वखदाची पानां वयर स्टॉलांत तुमकां मेळटलीं. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, हो पिलाचो दोंगर पाद्र अग्नेलाच्या पवित्रायेन पवित्र जाल्लो आसा आनी जायतीं जाणां येवन ह्या पिलाच्या दोंगरार आपली इंतेसावां पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवा बापाच्या हातान घालतात आनी जायत्या जाणांक हो उपकार मेळटा. आयज मारिया डिसोजा
चोपडेंतान अशें सांगूंक सोदता. म्हजो घरकार चड बरो नासलो. 25 दीस तो कोमांत आसलो. तेन्ना हांवें मानियोंत आग्नेलाक उलो मारलो, म्हज्या घरकाराक बरो कर म्हूण. मानियोंत आग्नेलाच्या तोंबलाची माती म्हजे लागीं नासली, पूण मातयेचो पेपर आसलो. तो हांवें उदकान बुडोवन ताका तें उदक पिवंक दिलें. आनी हांवें भावार्थान मागलें, हांव आंगण पुरगोडटली म्हणून. मानियोंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजो घरकार बरो जालो. आनीक ताका घेवन हांव पिलार आयलां. किरीत मानियोंत आग्नेलाक दिन वाचता आनीक बेगीनूच साताचो मान ताका फावो जावंक मागता. मोगाड इश्टनू, भावार्थान केलोले मागणें आनी भावार्थान केलोले मागणें देव जरूर आयकता. तुका पेकोवणी जाय, तुका आशिर्वाद जाय, तुका तुज्या कुटुंबान शांती जाय, तुका भुरग्यापणाची देणी जाय, तुका जाय ते आशिर्वाद जाय, तुजो भावार्थ जागोय. कित्याक तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका बरेपण, आशिर्वाद, पेकोवणी जरूर मेळटली. आयज तुमची उंतेसांवां पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन देवा बापाच्या हातान घालतना जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेलें आसा. तांचोय उगडास करुया. घडये हे वेळार आमकां टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर पळयतात. इश्टनो, तुमची इंतेसांवां उबारात. ही सगळीं इंतेसांवां एकठांय करुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी मानियोंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवीदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक खुणाकुशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. वळा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. Sorga संसाराच्या Urdoya Baba Mogacia Ashita Lalion Duci Borsa Altarat Man Badak Nela Porvacia Deva Karsa
जाग्यार तुझ्या भुरग्यांक ती आसकारी स्वर्गांत